नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. कोकण रेल्वे रुळावेली ट्रेन येरादारी बंद. चिपळूण कामथे रेल्वे स्टेशनामध्ये म्हाल वाहूपी ट्रेन घसरली. कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक हल्ले. जनशताब्दी मांडवी एक्सप्रेस केल्यो रद्द. सरकारचे मायनिंग धोरणाचेर मायनिंग उद्योगातल्याच लोकांमध्ये संभ्रम. मायनिंग पीपल्स फ्रंट म्हणटा धोरण अस्पष्ट. मुखावेली दिशा थारावंक आज खासा बसका. दिल्ली सावन गायब जाल्ल्या तरणाट्यांचे गोयच्या बँकांनी वेव्हार. गोय पुलीस अलर्ट. शादिक खान ऑगस्टा सावन गायब. तरणाटे दहशतवादी संघटनांनी भरती जावंक लागिल्ल्यान दुबाव. मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बसतल्याकय हेल्मेट सक्ती. मात पुलिसांक अजूनय आदेश ना. तरीकय 4 दिसांक पुलिसांचो 1200 जाणांक तालाव. आरटीओन घालो 300 जाणांक. आणि दाबोळे विमानतळाची तांक 1,36,00,000 प्रवाशांची. वर्ष 2045 मेरेन नव्या विमानतळाची गोंयांत गरज ना. मोपा फाटल्यान लँड माफिया. फादर आरमिताचो हेडोनात दावो. खबरो विस्तारान. कोकण रेल्वे येरादारी परत बंद पडली. चिपळूण आणि कामथे रेल्वे स्टेशनामध्ये म्हाल वाहूपी ट्रेनीचे 12 डबे रुळावेल्यान घसरिल्ल्यान कोकण रेल्वे सकाळ सावन बंद पडल्या. सकाळी सुमार 7:45 ही गजाल घडली. कोणाच्याच जिवाक बरे वाईट जाल्ले ना. कोकण रेल्वेची एक्सिडेंट रिलीफ ट्रेन घडणूक थळार गेल्या. गोय मुंबई मार्गावेल्यो पॅसेंजर ट्रेनी दुसऱ्या मार्गावेल्यान सोडल्यात. मांडवी एक्सप्रेस जनशताब्दी धरून कांय ट्रेनी रद्द केल्यात. रेल्वे येरादारी सुरू जावंक कांय वरां वतली म्हण कोकण रेल्वेन कळयलां. कोंकण रेल्वेच्यो ट्रेनी रुळावेल्यान घसरपाचे 7:30 सुटना. मंगळारा सकाळी परत रेल्वे रुळावेल्यान म्हालगाडी घसरली. सकाळी सुमार 7:45 ही गजाल घडली. म्हाल वाहूपी ट्रेनीचे 12 डबे महाराष्ट्रातल्या चिपळूण आणि कामथे स्टेशनामदी मंगळारा सकाळी घसरले. ताका लागून मुंबई गोवा मार्गावेली रेल्वे येरादारी सकाळ सावन बंद पडल्या. रेल्वे रूळ येरादारी खातीर उक्तो करपाचें काम नेटान चल्लां. मार्गावेल्यो मांडवी एक्सप्रेस आणि जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनी रद्द केल्यात. Due to derailment of loaded goods train between Chiplun and Kamte stations of Konkan Railway, which happened today morning at 7:45 hours. The trains which have been cancelled are up and down Mandavi Express, that is CSTM to Madgaon and Madgaon CSTM. Both Mandavi Express of today have been cancelled. Then 12051, 12052. That's up and down Janashatabdi Express running between Madgaon Dadar and Dadar Madgaon have been cancelled. Then train number 50106, that is Sawantwadi Diva passenger, has been cancelled. Train number 50104 Ratnagiri Dadar has been cancelled. Then train number 50105 Diva Madgaon passenger has been cancelled. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोय सरकाराच्या मायनिंग धोरणाचेर सध्या मायनिंग जाळवणदारांमदींच गोंधळ आसा. मायनिंग धोरणात मायनिंग लिजीच्या रिन्युवलाक मुजत थारायल्ली ना. ह्या धोरणा प्रमाण एसआयटीच्या चौकशी रिपोर्टाच्या आदाराचेर आनी एमडीआर कायद्याच्या 83 कलमा खाला लिजांचे रिन्युवल जातले. ताका कितलो वेळ लागतलो देवाक खबर. ताका लागून मायनिंग रिन्युवल धोरणाचेर चर्चा करपाक आज उद्देगाकडेन बसका घेवपाचें गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान थारायलां. मिनाचे विकासाचे नदरेन राज्य सरकार मायनिंग लीज रिन्यू करतले अशें मायनिंग धोरणात म्हळां. कितलेशेच मायनिंग जाळवणदार सरकाराच्या मायनिंग धोरणाचेर समाधानी नात. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या म्हणण्या प्रमाण हे धोरण अस्पष्ट आसा. एसआयटी रिपोर्टाच्या आदाराचेर लिजांचे रिन्युवल जातले अशें धोरणात म्हळां. पूण ताका लागून रिन्युवलाच्या प्रक्रियेक कितलो कळाव लागतलो तें सांगूंक ना. देर इज नथिंग इन द पॉलिसी. देर इज नो टायमलायन. म्हळ्यार केन्ना लीज डीड एक्झिक्यूट जातले, कोणाच्या फावरान लीज डीड एक्झिक्यूट जातलें. ताणें अशें म्हटलां की जे वायलेशन आसा तांकां लीज मेळचें ना. शाह कमिशनान म्हटलेल्या प्रमाणे प्रत्येक लीज डीडांचें खंय ना खंय तरी नांव आसा. सो अशें आसतना कोणाक लीज डीड मेळटलें? वायलेशन, मॉडरेट वायलेशन, सबस्टेन्शियल वायलेशन, हाजेर परत घोळ जातलो. जो म्हणसर एसआयटी क्लीन शीट दिना आनी जो म्हणसर चार्टर्ड अकाउंटंट्साची टीम हें सगळें इन्वेस्टिगेट करिना आनी जो म्हणसर सगळ्यांक क्लीन शीट मेळना तो म्हणसर आपूण लीज डीड एक्झिक्यूट करचो ना.
आता हेजो अर्थ कितें? SIT कितलो वेळ लागतलो आपलो रिपोर्ट दिवपाक? हो एक प्रश्न आसा. सरकार स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या मिनेरांची लीज रिन्यू करूंक शकता अशें गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाक दिसता. स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या 27 मायनिंग लिजींच्यो लिजी रिन्यू करपाचो आदेश हायकोर्टान सरकाराक दिला. हायकोर्टाचो आदेश सरकारान पाळूंक ना जाल्यार तो कोर्टाचो अवमान थारतलो अशें तांचें मत. हायकोर्टान क्लियर डायरेक्शन दिला की ज्या लोकां कडल्यान ज्या लीज होल्डरां कडल्यान तुवें स्टॅम्प ड्युटी कलेक्ट केल्या तांचें लीज तुवें एक्झिक्यूट करपाक जाय. नाव बाय नॉट डुईंग or not executing the lease deed in favor of these 27 mining leaseholders, you are violating the order of the High Court, which is again you are committing a contempt. स्टॅम्प ड्युटी पयलीं फारीक केल्ल्यो 27 मायनिंग लिजी MMDR कायद्याच्या 83 कलमा खाला येतात अशें कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकाक दिसता. हायकोर्टाच्या आदेशाक NGOन सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिला. If you go behind the whole exercise, go a little earlier, there is another case filed by an NGO before the Supreme Court questioning the allotment of leases itself. Now the Goa government is aware of that, eminently aware of it, that there is a matter lying before the Supreme Court. मशीनवाले आणि ट्रकवाले मात मायनिंग वेव्हार बेगीन सुरू करात म्हूण मागतात. ह्या सरकारान त्या सरकारी उतराचेर आमी आज पर्यंत जगल्या, फाल्यांच्या दिसा जगोंक शकचे ना म्हणून आमगे बेगीच्या बेगीन लीज जावचें हें आमगेलें हें आसा. न्यू जर लिजाक दिवपाक गेले जाल्यार 2.5 ते 3 वर्सां लागतली ही सगळी परमिशनां त्या लीज होल्डरान घेवपा खातीर. 2.5 ते 3 वर्सां मायनिंग चालू जावपाना म्हणून आमी सरकाराक जी लीज रिन्यूवल केला त्या पूर्ण पाठिंबो सरकाराक आसतलो. ह्या धोरणाचेर चर्चा करपा खातीर गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची मंगळारा बसका जातली. MMDR कायद्या खाला लिजी रिन्यू केल्यो जाल्यार राज्य सरकाराक मायनिंग परत सुरू करपाक कितलो वेळ लागतलो ताचेर ह्या बसके वेळार भासाभास जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दिल्ली सावन गायब जाल्ल्या एका तरणाट्याचे उत्तर गोंयच्या बँकांनी वेव्हार मेळिल्ल्यान पुलीस अलर्ट जाल्यात. सादिक खान हो तरणाटो दिल्ली एके कंपनीत आसतालो. कंपनीच्या दुसऱ्या युनिटात वता म्हूण सांगून गेल्लो तो 9 ऑगस्टा सावन परत आयलोच ना. इंटेलिजन्स यंत्रणांनी कांय गजाली उक्ताडार हाडल्यात. त्या प्रमाण भारतांतले कितलेशेच तरणाटे भायर वता म्हूण सांगून अल कायदा आनी ISIS सारखेल्या दहशतवादी संघटनांनी भरती जाल्यात. शादिकाची केसय असलीच आसूये काय म्हूण प्रश्न उप्रासला. शादिक हो तरणाटो दिल्ली एका प्रायव्हेट कंपनीत आसतालो. तो 9 ऑगस्टा सावन नाच जाला. कंपनीच्या दुसऱ्या युनिटान वचपाक म्हूण तो भायर सरिल्लो. तेन्ना सावन तो बेपत्ता जाला. दिल्ली पुलिसांक ताका सोदूंक जमना. पूण आतां ते केशीन गोंयचो संबंद उक्ताडार आयला. गोंयच्या बँकांनी ताचे वेव्हार दिसल्यात. शादिक खानाचो इश्ट बिपीन गोंयान आयला. तो शादिकाक सोदता. म्हापशा आनी कळंगूटच्या ताच्या बँक खात्यांतल्यान जानेवारी ते मार्च मजगती वेव्हार जाल्यात. शादिक गायब जावपा फाटल्यान गोंयचो संबंध आसा म्हूण बिपीनाक दुबाव. हमने ट्रांजैक्शन निकाला इनका बैंक अकाउंट, तब पता चला कि गोवा में बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन किया. ब्रगंजा हाउस एक्सिस बैंक से, कलिंगुट में सौजा जेवियर बिल्डिंग है, वहाँ भी एक बैंक है, उससे भी ट्रांजैक्शन ही किया. काफ़ी ट्रांजैक्शन किया है. और जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मार्च तक लास्ट ट्रांजैक्शन इसका दिखा रहा है एक्सिस बैंक का, यहाँ का गोवा. तो इसी पर्पज से आया कि हो सकता कि गोवा फिर आया हो. शादिकाचे घरातले लोकांकडेन, ताच्या फॅमिली कडेन तशेंच ऑफिसातूय बरे संबंध आशिल्ले म्हूण बिपीन म्हणटा. 9 ऑगस्टाक तो कंपनीच्या दुसऱ्या ब्रांचीन वचपाक म्हूण भायर सरलो. पूण तो त्या ब्रांचीन पावलोच ना. तो घराय गेलो ना. अकस्मात गायब जालो म्हूण बिपीन उलोवन दाखयता. दिल्ली में काम करते थे शादिक, और 9 अगस्त ठीक रक्षाबंधन से एक दिन पहले ये ऑफिस आया था और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास इन्होंने बोला कि लाजपत नगर ऑफिस जा रहे हैं, जबकि ये साकेत ऑफिस में काम करता है. और उसके बाद ना तो लाजपत नगर ऑफिस गया और ना ही घर पहुंचा. उसके बाद से वो कहाँ गया विदाउट इन्फॉर्मेशन वो कहीं चला गया है. अब हम कुछ नहीं कह सकते वो कहाँ गया, किस पर्पज से गया, क्यों गया. कितलेशेच तरणाटे अल कायदा आनी ISISान भरती जावंक म्हूण भायर वतात म्हणपाची गजाल उक्ताडार आयल्या. डेव्हिड हेडली, यासीन भटकळा सारकेले खापे आतंकवादी गोंयान येवन रावन गेल्यात. शादिक असले गजालींनी आसतलो म्हूण बिपीनाक दिसना. इसे बाय नेचर ही बहुत सॉफ्ट लड़का है. कभी इसका कोई घर में ना कोई झंझट है, ना किसी से कुछ हुआ था, तब भी ये चला गया है. क्यों गया पता नहीं. गोयचे पुलीस हे गजालीचेर अलर्ट जाल्यात. शादिकाची गोयची लिंक उस्तुपाचें काम चल्लां. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.